वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? माय यूट्यूब चॅनल. ओके, तो आयज असा थर्सडे आणि आता टायम जालो असा 4. सो आयज न्ही सामको लेट जालो व्लॉग स्टार्ट करपा. सो कित्याक की हेका काल हो स्कुलां वचोंक ना. सो खूब होमवर्क बी धाडून दिला. सो सकाळी बसून हेजे सगळे बुक सगळे कंप्लीट करून घेतले आणि म्हाका न्ही झॅम पडना अशे बूक बी इनकम्प्लीट बी असले न्ही म्हाका हे झॅम पडना. सो सकाळी न्ही हेजे सगळे बुक सगळे कंप्लीट करून घेतले म्हणून हांवें सकाळी न्ही कांयच व्लॉग करूंक ना आणि काय स्पेशलू काय ना आमगे डाळ केल्ले आणि मुळ्याची भाजी केल्ले सकाळी. बटन खाला. हां, तू मटण खालो. सो काल बड्डे आणि मटण खावंक ना न्ही. आयज दीदी येवंक पावलो पण आयज थर्सडे आमी खायना. तो खूब रडपा लागलो आपल्याला जाय म्हणून. सो आसून दिले बस 2च पीस खाले तेणें. आवडले खंय तेका. आणि आयज तेका जोर बीन कांय ना, बरो आहा. आणि आयज पिकनीक आसलेलें तेका धाडूंक ना आमी. ओके, आयज बरो आहा तो मातसो. आयज तेणें पेज जेयले. पेज जाय म्हणपा लागलो. सो तेका पेज केले, जेल तो आतां बरो आहा. ओके, सो काल बड्डेक खूब जाणांनी भरपूर विश केलें म्हाका. सो आयज हांव वाचतलें कमेंट. ओके, आणि तेन्ना पणजे मार्केटान गेल्ले न्ही क्रिसमस शॉपिंग करपाक. तो कितें कितें हाडलां पळय तें तुमकां दाखयतलें आयच्या व्हिडिओन. आणि मागीर सांजचे न्ही आमी वयतले डेल्फिनोजान सगळे ग्रोसरी हाडपाक. ओके, सो आनी 2-3 दीस उरला मागीर तो मागीर बिजी आसता कामाक. आयज मातसो फ्री आहा खंय. सो म्हटलें सांजचे या, कितें मेळटा घेवन या. ग्रोसरी थंय सोंपला. लास्ट तुमी म्हणजे ग्रोसरी शॉपिंग पयलें आसतलें न्ही, बागेदारसून हाडलेलें. सो जालें आतां म्हाका दिसता 1-2 म्हयने जाले. सो आयज या म्हटलें. सो बागेदारा वचपाचें प्लॅन आसलेलें. सो नाका म्हटलें बागेदारान. डेल्फिनोजान न्ही तितलो रेट आसा, कांय इतलें एक्सपेन्सीव बीन कांयच ना सामान. सेम रेट गव्हर्मेंट आहा पळय ते बागेदार आनी डेल्फिनो सेम रेट आसा. सो म्हटलें थंयच या. ओके, सगळें ग्रोसरी सामान सगळें घेवन येवया. ओके, सो वाचया कमेंट. आनी न्ही खूब जाणां म्हणटा की तूं हिंदीनूच कर ना तुजें रीच वाडचें ना. सो इफ तो कोण भायले लोक बीन पळयता पळय तांकां लँग्वेज कळची ना. सारकें हांवें म्हटलां फक्त एक 1 वीक पर्यंतूच हांव कोंकणी उलयतलें, मागीर हांव हिंदी उलयतलें. कित्याक न्ही खूब जाणां कमेंट करतात आमकां तुजें लँग्वेज कळना उलयल्लें, तूं हिंदीन कर. सो हांव न्ही फक्त हिंदीनूच उलयना. तुमी पयलें आसतलें म्हाजे व्हिडिओन. हांव फक्त हिंदी उलयना. हिंदी उलयता आनी हांव कोंकणी उलयतां. ओके, सो हिंदीन न्ही हांव कित्याक लागून उलयतां, इफ भायले कोण लोक बी सपोज व्हिडिओ पळयता न्ही तांकां हांव कितें उलयता पळय तें मातशें कळोंक जाय न्ही. ताका लागून की थोड्यांक आवडना हांवें हिंदी उलयल्लें बीन. सो हांव फक्त हिंदीनूच उलयना, हांव मदीं मदीं कोंकणीय उलयतां. सो आनी 2-3 दीस हांव कोंकणीनूच उलयतलें. ओके, सो मागीर हांव न्ही हिंदी उलयतलें. कित्याक खूब जाणां हिंदी उलय म्हणटा की हिंदी आनी कोंकणी दोनी काय न्ही. ओके, सो कितें करूं कितें नाका जालां म्हाका. हिंदी उलू की कोंकणी उलू कांयच कळना. हो पळय इंग्लीश खंय. ओके, सो थोड्या दिसांनी हांव हिंदी उलयतलें. नो, हिंदी आनी कोंकणी दोनी मिक्स. ओके, मातशें तुमी बेजार जायनाकात. ओके, आमचे गोंयचे लोक मातशे बेजार जातात हांव हिंदी उलयलें की. प्लीज समजून घ्या तुमी म्हाका. ओके, तुमी समजून घेना जाल्यार कोण समजून घेतलें म्हाका, हय का न्ही. ओके, फक्त आमचे गोंयचेच लोक अशे व्हिडिओ पळयता अशें ना, भायलेय लोक पळयता. ओके, ताका लागून प्लीज तुमी मातशें अंडरस्टँड करून घेयात. ओके, हांव म्हणना की हांव फक्त हिंदी उलयतलें ना, हांव कोंकणी उलयतलें, हिंदी उलयतलें. हय, ओके. सो चल मराठी उलू. ओके, तो चल आयज पयलीं आमी कमेंट वाचया, मागीर तुमकां हांव सगळें दाखयता क्रिसमस आयटम आनी कितें कितें हाडलां तें. तो हांवें न्ही कम्युनिटी पोस्टार एक फोटो घातलेले कालच्या बड्डेचे. सो थंय न्ही खूब जाणांनी विशीस केला. सो फक्त हांव नांव घेता. ओके, म्हाका ते हॅपी बड्डे म्हणून सगळें विश केला आनी कॉंग्रेच्युलेशन म्हणून अशें विश केला, पूण हांव फक्त नांव घेता. ओके, तो फर्स्ट आसा सुकुरिना गोम्स, मागीर आसा बेलिंडा डायस, जोआनिता रेमिडियस. ओके, मागीर आसा शैलजा रविंद्रन, नंतर आसा एम मेंडीस, मागीर विद्या भंडारी, मिलेना रॉड्रिगीज, मागीर नीना नाईक, जॉसलिन डिकोस्टा, जोआना क्रास्टो आणि रिचा कांदोळकर, मागीर बेलिंडा डायस, टेरेजा सिक्वेरा, अश्विनी नाईक, एकता नाईक, तन्वी नाईक, इरफान सय्यद, जान्हवी मुदालियर, मागीर मॅकमस म्हणून एक आहा, मॅकमस MACMAS. ओके, मागीर रेश्मा राणे, प्रिया सावंत, लता राज, रेखा इंगवाले, हेलन मार्टिस. ओके, वन स्टेप होम, लर्न एव्हरीडे समथिंग, इरफान सय्यद, परत एकता नाईक, जान्हवी मुदालियर, अरुण नाईक, सपना केरकर, अबिर्ना ई पेरेरा, विल्मा फर्नांडीस, लीना रॉड्रिगीज, मारिया फर्नांडीस. ओके, स्वाती M. ओके,
सो हे स्वाती यम आणि न्यू सबस्क्रायबर खंय ओके त्याने विश केला ओके थँक्यू हां स्वाती. मागीर आसा वेदांग पाळणी, फ्लॉरेन्स नोरोन्हा, श्रीजा मडकयकर ओके. मागीर मनीषा पाटेकर, एल्विरा डायस, मागीर वैष्णवी विर्डीकर, मनीषा पाटेकर, रश्मी कोठारकर, रिचा कांडोलकर, प्रिया सावंत, मीना देसाय आणि स्पायना अँड एंजेलो ओके. सगळ्यांक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा ओके. भरभरून म्हाका विश केला ओके. सगळ्यांक हांव थँक्यू ओके. सो हांगासर एक सबस्क्रायबर आसा प्रिया सावंतान, ताणें म्हाका बरें एक्सप्लेन केला. अशी न्ही म्हाजे व्हिडिओ न्ही खूब लाँग जाता म्हणजे एक 30 मिनटाचे अशे व्हिडिओ जाता म्हाजे. सो ऋतीक पप्पाय मातसो बोव मारता इतले व्हडले व्हिडिओ करनाका, एक 18-20 मिनटाचे व्हिडिओ कर. पण म्हाजे जायत ना, जे कितें आहा तें तुमकां दाखयता हांव. सो आतां हांव न्ही मातशें हें करतलें म्हणजे मातशें शॉर्ट व्हिडिओ दाखोवपाक, एक 18-20 मिनटाचेच व्हिडिओ ओके. सो आनी ताणेंय म्हाका अशें कमेंट केला की तूं हिंदीनूच कर, कित्याक भायले लोक कोण पळयतले तुजे लँग्वेज कळचें ना, कोंकणी सगळ्यांक कळटा अशें ना. सो हांवें तुमकां पयलींच म्हटलेलें फक्त एक 1 वीक पर्यंतूच हांव कोंकणी उलयतलें. सो संडेच्यान हांव न्ही हिंदी स्टार्ट करतलें उलोवपाक, हिंदी आनी कोंकणी. सो तुमी म्हणटले हें आनी कितें करता काय म्हणटलें, मदीं हिंदी उलयता मदीं कोंकणी उलयता. सो तुमकां हांवें पयलीं सांगलेलें ओके. बस एक 1 वीक हांव कोंकणी उलयतलें म्हणून, पूण तितलोच म्हाका रिस्पॉन्स मेळटा, काय व्हडलेशें काय चेंजीस जायना म्हाज्या सबस्क्रायबून व्ह्यूजान. पयलीं हांव हिंदी आनी कोंकणी उलयतालें पळय तितलो म्हाका आतां तितलोच व्ह्यूज मेळटा. सो कांयच फरक ना. सो एकली हिंदीन तरी बरें, कोणाक कितें बाबा रेसिपी बी हांव दाखयता, कोण सपोज रेसिपी पळयली तांकां कितें उलयता पळय हांव की सांगता पळय हांव तांकां कळोंक जाय न्ही. सो ताका लागून फक्त हिंदीच कंटिन्युअसली हिंदीच उलोवचें ना, कोंकणी मदीं मदीं उलयतलें ओके. तर प्लीज तुम्ही म्हाका समजून घेयात, बेजार जायनाकात प्लीज ओके. आनी हांगासर एक कमेंट केलेलें हांवें तें क्रीप केलेलें पळय म्हणजे माती घातलेलें पळय आनी नाचणी घातलेलें पळय, त्या कमेंट केल्लें जोआना क्रास्टो, यू आर अ ग्रेट एक्झाम्पल ऑफ रिलीजन, मे गॉड ब्लेस यू एबंडंटली ऑलवेज. सो फॉर म्हाका सगळे देव एकूच, मुस्लीम आसूं क्रिश्चन आसूं आनी आमचो देव हिंदू. सो सगळे देव न्ही म्हाका एक ओके. सो म्हाका न्ही सगळे देव एकूच अशें न्ही, हांव भेदभाव करना खंयच्या देवाच्या हितून. आनी हें सगळें न्ही म्हाका पेरंट्सान शिकयलां सगळ्या देवाक मानपाचें, आनी आतां हांव हेका शिकयता ओके. सो आतां आमी क्रिसमस करता ओके, आमी देवाचें करतात, क्रिसमसूय करता आमी, सो आमकां आवडटा ओके. तो सगळे देव आमकां एक अशें न्ही की हांव हिंदू फक्त हिंदूचेच करतलें ना. क्रिसमस करपाक म्हाका इतली उमेद सांगू तुमकां, इतलें म्हाका उमेद येता, जशें म्हाका दिवाळी न्ही तशेंच म्हाका क्रिसमस. सो एक उमेद. आनी हांव म्हाजें म्हणणें अशें आसा की जें कितें करपाक तुमकां उमेद येता पळय तें तुमी करूंकूच जाय. लोक कितें म्हणटा, म्हाका पयलीं खूब लोक कितें म्हणटाले जेन्ना हांव क्रिसमस न्ही करतालें पळय, लोकांक खूब लोकांचें आयकलां हांवें की हिंदू लोक अशें म्हाका उलयताले, तूं हिंदू तूं कित्याक क्रिसमस करता. खंय थोडे लोक आमगे येयनाले हांव क्रिसमस करता म्हणून, अशें खूब एग्जाम्पल आसा. आतां उलोवन कांय फायदो ना तें ओके. सो आतां पर्यंत हांव क्रिसमस करत येयलां, म्हाजें बरें जाल्लेलें आहा, कांय वायट जावंक ना ओके. आमी चर्चीन वयता, देवाक मेणवात लायता, कॅन्डल लायता, सो आमचें कांय वायट जावंक ना, बरेंच जालां आमचें. सो हांव सगळ्यांक सांगूंक शकता की हांव कोणाक फोर्स करना. हांव अशें म्हणना की हांव क्रिसमस करता तुमी क्रिसमस कराना, तुमच्या मनान आसा जाल्यार तुमी करा, नाजाल्यार ना. सो हांव करता, म्हाका आवडटा आनी म्हाजो चेडोय एन्जॉय करता. सो हांव ताकाय तेंच शिकयता, सगळे देव एकूच. इफ खंय गेलें न्ही, इफ दर्गा दिसलें न्ही मुस्लिमाचे देव दर्गा, हांव ताका अशें भायल्यान पांय पडटा. चर्च दिसलें, चॅपल दिसलें न्ही, हांव भायल्यान पांय पडटा ओके. तशें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना ओके. फॉर मी सगळे देव एक. आनी हां जालें, भेणें काडला क्रिसमस ट्री ओके. सो हांवें तें विचारलेलें न्ही क्रिसमस ट्रीक हांवें तें लायला पळय तें कितें म्हणटा काय म्हाका खबर नासलें. सो लॉरेन फर्नांडिसान म्हाका कमेंट केला, द डेको यू आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड टिनसेल. टिनसेल तें साडयेक बांदला पळय लायला पळय हांवें तें तोरण कशें आसता पळय लांब लांब, ताका टिनसेल म्हणटा ओके. सो हांव तुमच्या कडसून खूब कितें शिकता ओके. म्हाका कितें खबर ना न्ही, हांव तुमकां डायरेक्ट तुमकां विचारता, डायरेक्ट म्हाका आन्सर मेळटा हेजें ओके. आनी उरला बी जाल्यार न्ही फाल्यां वाचता ओके. सो आतां न्ही आमी तुमकां दाखयता हांवें कितें शॉपिंग केलें तें ओके. ऋत्वीक न्ही हांगा सारको एक्सायटेड जाला तुमकां दाखोवपाक गिफ्ट सगळें म्हणजे क्रिसमसाचें कितें कितें हाडलां तें ओके. सो खंयचे ऋतीक पप्पान घेतला आनी खंयचे हांवें घेतला न्ही तेंय तुमकां सांगता ओके. सो हें म्हाका आवडलें, सांता क्लॉज हें पळय सारकें बरें उलनाचें केलां हें आनी सॉफ्ट जावन बरें आहा हें पळय ओके. तो हें एक घेतला. आनी म्हाजें क्रिसमस ट्री न्ही म्हाका मातशें खाली खाली खंय दिसता, म्हणजे कांय लावना भशेन दिसता म्हाका. सो हांवें असलें एक घेतला ओके. रेड कलर खूब आवडला म्हाका, रेड आनी व्हायट हांगासर, सो हो एक घेतला हांवें. आनी हांगासर एक रेनडियर घेतला हांवें 2. हो एक रेनडियर राव काडना काडा
ओके तो हांगासर न्ही 2 रेनडियर घेतला हे न्ही रितीक ओपन घेतला ताका हें आवडलें म्हाका आवडला. आतां हें खंय दवरता पळय तो आमकां म्हणटा Christmas सकयल क्रिसमस ट्री आहा पळय गोठो आसतलो पळय थंय दवरया म्हणटा तो हें एक 2 घेतला ओके सो म्हाजे क्रिसमस ट्री आनी बेल ना बेल सगळे तुटला ते सारके ना तो एक हाडला हांवें हें न्ही हांवें 99 ते शॉप आहा पळय पणजी 99 थंय घेतलेलें सो हें म्हाका पडलें 99 बरें आहा एकूच काड आनी स्टार लायटींग न्ही भायर लायटींग लावपाक न्ही स्टार लायटींग एक आसा एक बाल्कनीन सो 2 बाल्कनीन आसलेले सो पयलीं ते 2 लायटींग घेतला हें पळय 2 घेतला आनी काय भितर स्टार लायट वॉर्म लायट हें वॉर्म लायट ते कॅन्डल्स घेतला हांवें हें पळय कॅन्डल्स आनी असले एक घेतला हांवें कॅन्डल हें म्हाका 99 आहा 99 शॉप आहा पळय थंय घेतला हांवें ओके आनी हें म्हाका खूब न्यू हें म्हाका न्यू दिसलें आं बेल टायप बरें आहा सॉफ्ट आहा हें ओके तुका लायतलें हांव ओके आनी हें रिती ओपन घेतला मॅरी क्रिसमस दीस टायम न्ही सामकें एक्चुली बरें न्यू कितें येयला तुमकां खबर आहा हांव वर्सान न्ही पणजे वयता आनी न्यू कितें आहा पळय घेवन येता ते पळय हांवें घेतला मॅरी क्रिसमस आनी एक लायट पळय 2 घेतला हो एक टोटल 3 जाले आमचे आनी 3 हेका म्हणटा टीन सेल ओके 2 घेतला हांवें थंय आमचे टी व्ही कडेन तें वुडन आहा पळय सायडीन थंय लायतलें हांव बस 2च हाडला हांवें म्हाका असले खूब आवडटा मल्टी कलर वायट ग्रीन रेड ओके एक 2 घेतला हांवें आनी एक ड्रम क्रिसमस ट्री लावपाक ते एक घेतला आनी एक स्टार घेतला ओके आनी कॅलेंडर वर सोंपपाक पावलो मागीर कॅलेंडर खंय मेळना सो आमचें मराठी कॅलेंडर सो म्हाका पणजी म्हाका दिसलें घेवन येयलें हांव एक ओके आनी हें स्नो म्हणटा काय न्ही स्नो असले हांवें 3 घेतला स्नो आनी 99 स्नो 99 शॉपार न्ही हांवें ते एक हें घेतला पळय हितून न्ही कितें स्वीट बीन दवरूं शकता पळय एक असलो घेतला हांवें कलर सावकाश आहा ऋत्वी आनी गोल्डन कलर एक घेतला खूब आवडला म्हाका हें पळय तितून कितें दवरूं शकता स्वीट बीन कितें दवरूं शकता हितून बेस्ट आहा आनी एक रिती घेवपाक खूब आवडलें आनी तो म्हणटा काडनाका तें राव रिती घेवपाक हें खूब आवडलें मातशें एक्सपेन्सीव आहा हें पण आयकोंक ना आपल्याक आवडलें म्हणपाक हें पळय म्हाकाय आवडलें पण तेजे प्रायस पळोवन हांव ओगी रावलें सो हें आमकां पडलें कितें 1500 म्हणटालो तो ताणें लास्टाक 1200 करून दिलें पळय हें तो म्हणटा दारार लावया खंय आमचे मेन डोर आहा पळय भायर थंय लावया म्हणटा तो आनी म्हाका हें खूब आवडलें आनी हें सगळें आतां नेक्स्ट इयर बी आमी यूज करूं शकता बरें करून ताका सांबाळून पॅक करून दवरलें न्ही हें आमी नेक्स्ट इयर बी यूज करूं शकता अशें न्ही की आतां हाडलें आतांच तें सगळें पिड्ड्यार जाता ना सो नेक्स्ट इयर तेजे आनी वर्स सुद्दां यूज जातलें सो बरें करून ताका पॅक करून दवरतलें हांव सो दीस टायम म्हाका दिसता हांवें चड हाडला क्रिसमस आयटम कित्याक कितले बरे आयटम्स येयला पणजे सांगू तुमकां कितें घेवं कितें नाका जालां ते आनीक बरें आसलेले हांवें म्हणटा पुरो खूब आवडलें मला काडनाका खूब आवडलें म्हाका बरें दिसता ओके तो हें म्हाजें शॉपिंग क्रिसमसाचें ओके सो आतां हांव आतां रेडी आतां आमकां डॅल्फिनोसा वचूंक जाय ग्रोसरी हाडपाक ओके तो रेडी आतां आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके तो आमी न्ही हांगा रेडी जाल्ले आसा आनी मम्मी व्हडलो पोटलो घेतला थंय हांगा पोटलो घेतला हांगासर बडबड स्टार्ट आनी म्हाका शॉपिंग बी करपाक खूब आवडटा कितें आसूं ग्रोसरी आसूं किंवा कितें बाकीचें कितें शॉपिंग म्हाका खूब आवडटा पण हेंकां आवडना खबर आहा न्ही ते कितें रे पळय नेलपॉलिश येयला कितें म्हणटा पळय टायम वेस्ट जाता पळय घेवपाक एकूच वस्तू 10 वस्तू बेश्टे पळयतले पळय पळयलें न्ही अशें जाता हमारी खुशी ना इनको देखी नहीं जाती है हय न्ही सारकी म्हणत ओके सो आमी रेडी जाला वयता ओके सामान घेवंक जाय ओके चल बॅग घे आनी म्हाका न्ही बर्थडे वीश केल्ले पळय आयज थोडेच लोकांची नांवां घेतला हांवें आनी खूब जाणां आसा आतां म्हाका लोकांनी धाडला आनी थोड्यांनी म्हाका न्ही वॉट्सॅपार बी धाडला ओके विशी तो फाल्यां वाचतले ओके सगळें आयज जायना ओके सो आतां हांवें भायर सरता आनी थंय न्ही चड शूट करचें ना ओके बारीक बारीक दाखयतलें तुमकां आनी डॅल्फिनोच्या भायर न्ही बरें क्रिसमस ट्री बी डेकोरेट केला सो ताका लागून न्ही आमी आज स्पेशल रातचे वयता सांजचे वयता थंयसर कित्याक एक्चुली प्लॅन आसलें आमचें सकाळीं वचपाचें की सकाळीं की आतां लायटींग बी कांय उरचें ना न्ही सो आतां बरें लायटींग दिसतलें म्हणून आमी आतां वयता
ओके पावली आम्ही हा डेल्फिनोस पळय कितलें बरें लायटिंग केला. कितले बरे बरे आयटम येयला न्ही क्रिसमसाचे आणि शॉपिंग केला ती ओपन आणि सामान घेतला सो आम्ही वयता भितर. जस्ट आम्ही घरा पावली ओके 8 जाली हांगासर आणि क्रिसमसाचे आयटम इतले बरे बरे आयला रितीक बाबान आनीक घेतला ओके ते तुमकां फाल्यां दाखयता हांव सोपाना रितीक बाबाचे घेवन ओके हय बरे बरे दिसता न्ही घेवंकय दिसता ओके तुमकां फाल्यां दाखयता ओके हांव ओके आतां येताना न्ही मोमोज हाडला मोमोज ओके फ्रायड मोमोज ती हांवें केन्ना खावंक ना फ्रायड मोमोज आयज एक प्लेट हाडला पळोवया म्हटलें खावन ओके. सो हें आसा स्टीम मोमोज आनी हें आसा फ्रायड मोमोज हें आतां फर्स्ट टायम आमी ट्राय करतली केन्ना खावंक ना आमी. सो रित्वीक न्ही घेनाका म्हणटाले पप्पाक मोमोज की आपूण खायना खंय की तो खायना म्हणपा लागलो आपल्याक नाका म्हणपा लागलो ओके. सो ताका लागून एक प्लेट हाडले टेस्ट करपा लागून फ्रायड मोमोज म्हाका टेस्ट करून नासलेले सो रित्वीक खायना खंय सो ताका आमी फोर्स करना खावपाक ओके. आनी तुमकां सांगलेलें न्ही म्हाका वॉट्सॅपार मेसेजीस बीन मेसेज केल्ले म्हणून वीश करपाक बर्थडे. सो जेसी फ्रॉम कॅनडा तिणें एक वीश केलें म्हाका कॉल केल्लें आनी मिशेलाक तुमी वळखता आसतलें मिशेलाक आनी मोहिनी रायकर ओके तेणें म्हाका वीश केल्लें ओके तेजें नांव घेवया म्हटलें ओके कितें ओके. चल आमी खाता म्हाका फ्रायड मोमोज तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता कशें लागता तें ओके. तो फ्रायड मोमोज फर्स्ट टायम खाता ओके ते स्टीम करता पळय ते तुमी फ्राय करता एक दीस हांव ट्राय करतलें. बरें न्ही बरें आसा ओके. सो फाल्यां न्ही हांव रोज कुकीज करतलें रोज कुकीज फाल्यां फ्रायडे जी डॉक्टर सोंपता ओके. आनी आतां न्ही पप्पान कितें घेतला क्रिसमसाचे ते तुमकां दाखयता फाल्यां ओके. चडशी करून हांव फालच्यान न्ही हिंदी ब्लॉग करतलें हांव फालच्यान हिंदी ब्लॉग करतलें हिंदी आनी कोंकणी मिक्स ओके. म्हाका न्ही कोंकणीन सपोज व्लॉगींग केलें न्ही एक थंबनेलाक ते सकयल कितें म्हणटा ताका टायटल घालपाकूय प्रॉब्लेम जाता हिंदीन आसलें न्ही मातशें बरें पडटा टायटल घालपाक पळय कोंकणीन न्ही टायटल घालपाक न्ही खूब प्रॉब्लेम जाता. इफ हांव कोंकणी व्लॉगींग करता जाल्यार म्हाका टायटल कोंकणीन घालचें पडटा सो कोंकणी वाचूंक कोणाक कळचें ना. हिंदी व्लॉगींग करता जाल्यार हिंदी टायटल घालूंक जाय इंग्लीश व्लॉगींग करता जाल्यार इंग्लीश टायटल घालूंक जाय अशें आहा तें. सो म्हाका सो म्हाका न्ही कोंकणी व्लॉगींग करपाक न्ही टायटल घालपाक प्रॉब्लेम जाता सो फाल्यां हांव हिंदीन करतलें मिक्स ओके. सो एन्जॉय करता मोमोज. सो हांगासर न्ही सगळे ग्रोसरीचं सामान हाडला कांदे टमाट सगळें हाडला थोडे हांगाय आसा आतां काडून सगळें दवरूंक जाय जालें आमचे मोमोज खावन. सो डेल्फिनोजान न्ही आतां आमी गेल्ली पळय थंयसर डेकोरेशन आयटम बी आसलेले क्रिसमसाचे खूब बरे बरे आसलेले आनी सामकी रिजनेबल रेट आं इतले एक्सपेन्सीव ना खूब रिजनेबल रेट आसा. सो हांवें कितें घेतला पळय हांव तुमकां फाल्यां दाखयता ओके. सो चलात आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनला सबस्क्राईब करात. कितें काय ना म्हणटालो बरें तूं बेश्टो खायना खंय खालो 2 खालतलें ओके. चला ब्लॉग हांगाच एंड करता ओके. सो मेळ्या व्हेरी गुड. सो मेळ्या फालच्या व्हिडिओन ओके. टील देन टेक केअर बाय. बाय. मोमोज खावंक पडला सारखं भूक लागली भूक लागलेले. आई आवडले मोमोज बाय म्हण बाय चल बाय म्हण सगळ्यांक बाय. I love you from Friday.